नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. महात्मा गांधी हांच्या जयंती निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्वच्छ भारत दीस कार्यावळीत वांटो घेतलो. नितळसाणी खातीर महत्वाचे जन आंदोलन स्वच्छ भारत अभियानाक 10 वर्सां पुराय जाल्ले निमतान ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी 9,600 कोटी रुपया खर्चाच्या नितळसाणे कडेन संबंधित जायत्या प्रकल्पांचे उक्तावण केले. जातूंत अमृत आणि अमृत 2 ह्या खाला प्रकल्प, गोवर्धन योजने खाला स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय अभियान, 15 कंप्रेस बायोगॅस संयंत्र योजनेचो आस्पाव आसा. आज के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आज स्वच्छता से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत हुई है. मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे. नमामि गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोवर्धन प्लांट, ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा. और स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना ही हमारा देश ज्यादा चमकेगा. महात्मा गांधी हांच्या 155व्या जयंती निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी महात्मा गांधीजींच्या समाधी स्थळार राजघाटार वचून तांकां आर्गां ओंपली. ह्या वेळार सर्वधर्म प्रार्थना सभा जाली. देशाचे आदले प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री हांच्या 120व्या जयंती निमतान विजय घाटार आयज खाशेली कार्यावळ जाली. ह्या वेळार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां आर्गां ओंपली. गांधी जयंती निमतान संसद भवन परिसरात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी गांधीजींच्या पुतळ्याक फुलां घालून आर्गां ओंपली. ह्या वेळार लोकसभा सचिवालयाचे अधिकारी आणि शालेय विद्यार्थी हाजीर आशिल्ले. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी प्रेरणा स्थळाचेर नितळसाण मोहीम अभियान राबयलें. केंद्रीय मंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांणी दिल्लीतल्या लोधी कॉलनीत नितळसाण अभियानाचे फुडारपण केलें. ह्या वेळार दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव, खासदार बासुरी स्वराज आणि आमदार वीरेंद्र गुप्ता हांणी ह्या कार्यावळीत वांटो घेतलो. भारतीय जनता पक्ष फाटली 10 वर्सां 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर मजगती स्वच्छता पखवाड्याचें आयोजन करता. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी लेगीत नितळसाण मोहिमेत वांटो घेतलो. महात्मा गांधी हांची 155वी जयंती आयज पोन्ने गोंयांत मनयली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, कुमारजुवेचे आमदार राजेश फळदेसाय, जिल्लो पंचायत वांगडी सिद्धेश नायक आणि हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारत विकसनशील देशांतल्यान विकसीत देश म्हूण फुडें सरता अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. पण आम्ही पळयता की ताज्या उपरांत कितलीशींच वर्सां खऱ्या अर्थात स्वातंत्र्याची फळां सगळ्यापर्यंत पावली ना. ज्या अर्थी आमी जे प्रत्येकाक जे घर जाय आशिल्लें, नळ जाय आशिल्लो, उदक जाय आशिल्लें, रस्तो जाय आशिल्लो, ताका विमा जाय आशिल्लो, ह्यो सगळ्यो गजाली मेळपाक आज आमकां 75 वर्सां लागली. आनी आज सांगता आसतना की खूब खोस भोगता. आतांचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी प्रत्येका पर्यंत ही गजाल पावोवपा खातीर सातत्यान आत्मनिर्भर भारत ही संकल्पना लोकांकडे मांडटा आसतना प्रत्येका पर्यंत घर मेळचें, प्रत्येका पर्यंत प्रत्येक गांवा पर्यंत रस्तो मेळचो, उदक मेळचें, लायट मेळची, विमा मेळचो आनी दिव्यांगा पर्यंत तेंच्यो येवजण्यो मेळच्यो हाचे खातीर सातत्यान ते वावुरल्या. महात्मा गांधी हांणी सत्य आणि अहिंसेची तत्वां सदांच सांबाळ्ळी. नितळसाण आणि मनाच्या शुद्धतेक तांणी महत्व दिलें अशें गोंयचे राज्यपाल पी.एम. श्रीधरन पिल्लय हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. महात्मा गांधीजींच्या जयंती निमतान आयज राजभवनात आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत ते उलयताले. सुरवेक राज्यपाल आणि गोंयच्यो प्रथम महिला रिटा श्रीधरन पिल्लय तशेंच हेर मानेस्तांनी गांधीजींच्या पुतळ्याक फुलां घालून आर्गां ओंपली. I am thinking to seriously some project should be
started in Raj Bhavan, including a Gandhian library, also a dream in my mind. I will work for that. And as far as the cleaning of this area is concerned, our staff and others, morning they started it and completed. So my appeal to the people is that this day be a self-evaluation, a self-postmortem on what we did for Gandhiji, or what extent we are following that is the need of the hour. And through that process, Gandhiji is a Vishwa Guru now. All countries in the world are looking for Gandhian thought and other things. So in Goa also we will do more and more activities for spreading the theory and ideology put forward by Gandhi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड राज्याच्या भेटेर आसात. भाजपान आयोजित केल्ल्या परिवर्तन यात्रेत प्रधानमंत्री वांटेकार जाल्यात. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तरेकवार उदरगतींच्या कामाची भेट झारखंडाक भेटयली. झारखंडातल्या अनुसूचित जमाती कडेन ह्या भेटे वेळार प्रधानमंत्र्यांनी संवाद साधलो. हजारीबागात प्रधानमंत्र्यांनी 83,300 कोटी रुपया परस चड मोलांच्या तरेकवार येवजण्यांचे उक्तावण केले. भाजपान आयोजित केल्ल्या परिवर्तन यात्रेत प्रधानमंत्र्यांचे ह्या वेळार मार्गदर्शन सुरू आसा. भारतीय नौदळातल्यो 2 महिला अधिकारी तारिणी ह्या नौदळाच्या जहाजांतल्यान विश्व परिक्रमा करपाक आयज भायर सरल्यात. गोंयांतल्या भारतीय नौदळाच्या तळावयल्यान ह्या नाविका परिक्रमा 2 मोहिमेक नौदळ मुखेली एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हांणी बावटो दाखयलो. 8 म्हयन्यांत 23,000 नॉटिकल मैलाचो प्रवास ह्यो महिला नौदळ अधिकारी तारिणी जहाजांतल्यान करतल्यो. We've been training for the last 3 years, and we've been doing a lot of preparatory sorties, which included transatlantic and transoceanic sorties, and this has given us a lot of experience and prepared us for the challenge which we are going to face ahead. So our first stop will be in Australia, Fremantle. This will take around 35 to 40 days for us to reach once we cast off. सक्षम पंचायत विकसित भारत ह्या योजनेप्रमाण आज गोंयांत धारबांदोडा पंचायतीत खाशेल्या ग्रामसभेचे आयोजन केले. पुराय देशांतल्या 750 ग्रामपंचायतीत ही खाशेली ग्रामसभा आयोजित जाली. सावर्डेचे आमदार गणेश गांवकार, धारबांदोडेचे सरपंच बालाजी गावस आनी हेर पंच तशेंच अधिकारी आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. ह्या फाटभुंयेर गांवांतल्या 75 वर्सां पुराय केल्ल्या 100 वरिष्ठ नागरिकांचो सावर्डेचे आमदार गणेश गांवकार आनी सरपंच बालाजी गावस हांच्या हस्तुकी भोवमान जालो. ह्या वेळार आमदार गणेश गांवकार हांचें उलोवप जालें. आसा कोणागेर माळ आसा, माळी आसा, हे सगळे जाले उपरांत जे कोण पळय आमचे पळय पित्र जे पळय आसा पळय तांकां वाडपाचें आसा, तांचे आत्मे शांत करपाचें आसा. आमकां हेवूय कळपाक जाय की हे सगळे जे पळय सिस्टम जी पळय आसा पळय न्ही ती चलता आसतना आमी कोण आनी आमी कितें करपा जाय आनी कित्याक लागून म्हणटा तें आमी ह्या गोश्टीचे सगळे गोश्टी आत्मसात करून फुडें वयता आसतना एक आपल्या देशाचो स्वाभिमान आनी आपल्या देशाक लागून लागणारी ज्यो गजाली आसा पळय न्ही ताचेर आमी लक्ष दवरपाची अत्यंत गरज आसा. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दियात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. आणि इतल्यान हे खबरापत्रांक हाचो परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.